प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9:20 वोड 1 ते 6 पर्यंत। लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 1 to 6। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो आनी देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां धाडले। ताणें तांकां अशें सांगून धाडले, वाटेक दांडो, पोट्टी, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावळी तुमचे कडेन आसची न्हय। खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात, ते स्वाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात। कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडयात। म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले। हेरोदीचो घुसपाक प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या 12 शिसांक भायर धाडटा। आनी जेजू आपल्या 12 शिसांक भायर कित्याक धाडटालो आयज? बाबणीनो, ज्या जाग्यार जेजू शिकोवन दिवपाचो आसलो थंयसर तो आपल्या शिसांक पयलोच धाडटा, दोगांक आनी थंयसर तांकां लोकांक सांगपाक की ताचो गुरुजी थंयसर येतलो, तांकां शिकोवन दितलो आनी सगळीं अजापां मिलाग्री करतलो। आनी त्या लोकांक हे भाशेन एक उमीद दिवपाक की जेन्ना ते आतां असल्यो अजाप्यां करतात, मिलाग्री करतात, पेखोणी करतात, जेन्ना गुरुजी जेजू येतलो तेन्ना आजून चड वस्तू तांकां दिश्टी पडटल्यो। पूण भाव भयणीनो, आमचो नियाळ आयज आमी ह्या 3री आनी 4थी वडींत धरया। जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, वाटेक दांडो, पोट्टी, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावली तुमचे कडेन आसची न्हय। खरच्या एका घरान भितर सरशात, त्या स्वाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात। म्हणून जेजू तांकां कितें सांगूंक सोदतालो? तुमी आतां जें काम हांव तुमकां दितां करपाक, तें काम करपाक वेताना तुमी कांय व्हरनाकात, दांडो व्हरनाकात, तुमकां कितें जायत म्हणून वाटेर कितें जेवण व्हरनाकात, खाण व्हरनाकात, दुडू व्हरनाकात, कांयच व्हरो नाकात, सुबेज आंगवस्त्रां व्हरनाकात। कित्याक ज्या जाग्यार तुमी वेतल्यात थंयसर हांव तुमकां तो लोक तुमकां कितें जेवण दितलो, खाण दितलो, तुमकां रावपाक जागो करतलो, तुमकां कपडे जाय जाल्यार थंयसर कपडे दितलो। कित्याक तुमी म्हजें काम करतात, तुमी देवाचें काम करतात, तुमी तुमचें काम करपाक वचोंक ना। थंयसर लोकांक तुमी थंयसर म्हजें उतर दिवपाक वेतात। हांवें तुमकां धाडल्यात देखून तुमी हुस्को करिनाकात। कितें खावंक जाय, खंयसर रावंक जाय, दुडू खंयसर मेवतले। भाव भयणीनो, हे विचार आमी कित्याक करता? जो कोण देवाचें काम करता तो सदांच दुडवाची खबर कित्याक करता? तो सदांच आपूण खंय रावतलो। आनी लोक आतां आयज काल जेन्ना आमी कोणाच्या घरा वेता देवाचें उतर पडटा, ती एकदम म्हणटा ते हुस्क्यान रावतात। आरे हाका खंयसर रावंक दितले आमी, कितें करतले आमी, कितें जेवण दितले आमी? हुस्को करपाची गरज ना बाब भयणीनो। कित्याक जेन्ना कोण देवाचें उतर परगट खरेपणीन करपाक वेता तो थंयसर दुडू एकठांय करपाक वचना, तो थंयसर आपणाचें कितें फायद्याक वचना। ताका धाडला देवान, ताका पवित्र आत्म्यान धाडला आनी देखून आतां देवाची जबाबदारी जाता त्या मनशाक वा त्या बायलेक आपले सगल्यो गरजो पावोवपाक। आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानान हेंच सांगूंक सोदता, कितले फाटी आमच्या जिवितान आमी हुस्क्यान जियेता। खंयसर आमकां जेवण मेवतलें,
खिंचोर आमकां पिवण मेवतलें, खिंचोर आमचे कपडे मेवतले, खिंचोर आमकां दुडू मेवतले. पूण आमी ह्या संवसारान फकत थोड्या दिसांक आहात आमच्या देवाची खोशी करपाक. म्हणून देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर सदांकाळ आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें उतर आमी आमच्या काळजांत लिंपून दवरता. आतां पवित्र आत्मा तें आमच्या मनान हाडटा आनी तें उतर आमी आतां पाळटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी फकत परगट करपाक न्हय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, देवाचें उतर आमी पाळटा, आतां आमी भावार्थान चलता. म्हणटच जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो भावार्थान चलता, तो खरेपणी जेजूचे शीश जावंक सोदता, तो जेजूचो पाटलावदार जावंक सोदता. म्हणटच जेन्ना कोण जेजूचो पाटलावदार जावंक सोदता, जेजून जें सांगलां त्या प्रमाणे शिकोवन तें करूंक सोदता, तो आतां देवाक मानवलो जाता. देव ताजेर खुशाल जाता. देव ताका आपल्यो सगल्यो गरजो पावयता. पूण भाव भयणीनो, ल्हानपणांत आमकां शिकोवन दिल्या की आमी आमच्यो सगल्यो गरजो आमी पावना जाल्यार म्हणजे आमी आमच्या गरजोंची आमी वावर करिना जाल्यार कोण करतलो, कोण येतलो आमची करपाक. पूण जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देव ताज्यो गरजो पावयता. आनी चड करून भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर परगट करूंक येता, जो कोण देव ताका धाडटा. खूब फाटी लोक देवाचें उतर परगट करूंक येता, पूण आतां जेन्ना देव परगट करूंक येता ते दुडू एकठांय करतात. ते म्हणटात म्हाका हें कितें इग्रोज बांदूंक जाय, म्हाका हें हॉल बांदूंक जाय, म्हाका हें करूंक जाय. हें बरें काम करतात ते, वय खरेपणी ते म्हणटात हांव देवाचें काम करूंक सोदता, देखून म्हाका दुडू एकठांय करूंक जाय, हें करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, देवान आमकां धाडूंक ना दुडू एकठांय करपाक. देवान आमकां धाडूंक ना म्हणटे आमी आमचो फायदो काडपाक. जेन्ना आमी देवाचें काम करता, देव लोकांच्या मनान घालता आमच्यो सगल्यो गरजो पावक. आनी दुडू जाय जाल्यार दुडू पासून मेळटात. देवाचें काम जें देवान येवजिलां आमच्या सवय तें करून घेवपाक. आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरया, आमची चोत्राय पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें जें आमकां देवान सोंपून दिलां तें आमी करूंक पावपाक. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म करतले आमी समजतले की आमी बरी चड कामां करता, पूण चड करून आमी कामां जी करता बरी जाल्यार ती फकत देवाक मानवली जायनात, कित्याक तातूंत कसलीच बरी फळां मेळनात. लोक फकत धर्म करतात, बरे समजतात की देवाचें काम करता म्हणून, पूण कसलोच फायदो जायना. पूण जेन्ना आमी देवाचें काम करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, देव आमच्यो सगल्यो गरजो पावयता. आनी जें काम आमचे वरवीं तो करूंक सोदता त्यो गरजो पासून आमच्यो पावयता. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आयजतान देवाचें उतर आमी शिकोया, देवाचें उतर आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी फकत सुरवात न्हय, पूण तें करूंक आमकां देवाची शक्ती, देवाची जाणवाय आनी पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां. शाला भविष्य.